एजिकेल प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. सर्वेस्पर देव अशें सांगता, जेरुसाल्या तुका फावो ते प्रमाणे हांव तुका लेखतलों. केल्लो करार पर्यान मोडून तुज्या सोपुताची तुवें बेपर्वा केली. तरूय तुज्या तरणाटपणार हांवें तुजे कडेन केल्लो त्या कराराचो हांव उगडास करतलों आनी सासणांक तोखता तसली करार हांव तुजे कडेन स्थापतलों. आनी तुजे कडेन केल्ल्या करारांत ना तें हांव करतलों तेन्ना मुणगे तुज्या व्हडा आनी ल्हाना भयणींक काडून तांकां तुज्यो धुवो करतलो. तेन्ना तूं तुजे वटीन तुज्या आदल्या कर्तुबांचो उगडास करतली आनी तुका लज भोगतली. तुजे कडेन हांव नव्यान करार करतलों आनी हांव सर्वेस्पर म्हूण तूं वळखतली. म्हणटच उगडास करून लज दवर आनी तुजे लजेन आनी केन्नाच तूं तोंड उगडी नाकाय. कित्याक तुवें केलाय तितलेंय हांवें तुका भोगशिलां. उलयता तो सर्वेस्पर. देवाचे उतोणे, देवाचे व्हड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तुजो राग निवलो सर्वेस्परा, तुवें म्हाका बुजवून दिली. म्हणुया, तुजो राग निवलो सर्वेस्परा, तुवें म्हाका बुजवून दिली. खरेंच देव म्हजो तारूक, हांव पातयेवन रावतां, म्हाका भिरांत ना. कित्याक सर्वेस्पर म्हजें बळ, ताचें हांव किर्तन गायतां. तोच म्हजो सोडवणदार. सोडवणेचे जोरींतले संतोशान तुमकां उदक काडूंक मेळटलें. जबाब. तुजो राग निवलो सर्वेस्परा, तुवें म्हाका बुजवून दिली. सर्वेस्पराक दिनवासात व्हडल्या ताळ्यान ताचें नांव गायात. सगल्या पोरसांक कळुयात ताची कौतीक विस्मिता. ताचें श्रेश्ठ व्हडतें नांव सगले कडेन पोरकोट करात. जबाब. तुजो राग निवलो सर्वेस्परा, तुवें म्हाका बुजवून दिली. सर्वेस्पराक स्तोत्रां गायात, कित्याक ताणें केलें नवलां विस्मिता. शेकान शेक पृथ्वेचेर ती कळयात, गाजोयात. सियोनात रावतल्यांनो, गितां गायना करात, आनंदाचे उल्हास सोडात. कित्याक इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें खरेंच व्हरतो. जबाब. तुजो राग निवलो सर्वेस्परा, तुवें म्हाका बुजवून दिली. उद्गार. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा. मनशाचें उतर कशें न्हय, बगर देवाचें उतर कशें. देवाचो निरूप मानून घेयात. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा. माथ्यू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. फारिसेव जेजूशी आयले आनी ताका कोसाक लावंक तांणी विचारलें, कसल्याय कारणाक लागून गोवांच्यान आपल्या बायलेक सोडून दिवं येता? ताणें असो जबाब दिलो. तर उरोवपाक तावन रोसनारान तांकां दादलो आनी बायल केली. आनी ताणें म्हणलें, ह्या पासत दादलो आपले आवय बापाक सांडटलो आनी आपले पत्नीक एकटावतलो आनी दोगांय एक जातलीं. अशें तुमी वाचूंक ना? म्हणटच तीं आतां दोगां न्हय पूण एकूच. देखून देवान जोडलां तें मनशान दोशी करूं नये.
ताणें ताका विचारलें, तर लग्न मोडण्याची पत्र दिवन मोजेजान बायलेक सोडून लायल्या तें कितें? ताणें जाप दिली, तुमी हे वस्तूंनी तुमच्याच वाड्याच्या देखून मोजेजान तुमच्या पोतिनीक सोडून दिवंक तुमकां रजा दिली. पूण औरंगाबादावन अशें न्हय आसलें. तर हांव तुमकां सांगतां, कोणूय आपली पोतुनी आपणाक अविस्वासी जाल्या म्हूण न्हय, पूण दुसऱ्या कसल्याय कारणाक लागून तिका सोडून दीत आनी दुसरे कडेन लग्न जायत तो परद्वार करता. शिसांनी ताका म्हणलें, बायले ताय घोवाची गोट अशी जाल्यार लग्नच जायनासतना रावल्यार अदीक बरें. पूण ताणें अशी ताका जाप दिली, हें उतर मानून घेवंक सगळ्यांच्यान जायना. बोगोर हें देव देणें मेळ्ळां तांच्यानूच. आवयच्या कुसव्यांतावन हिजडे जल्मलेले आसात आनी मनशांनी केलेले हिजडे आसात, आनी सर्गींच्या राज्याक लागून आपणाकूच हिजडे करून घेवपी आसात. मानून घेवंक जाता ताणें हें मानून घेवचें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानये वाकानी तुका क्रिस्ता. नियाळ, आमचे आधुनीक काळार सगळे परस एक गंभीर प्रश्न आमचे मुखार आसा, तो म्हणल्यार आमच्या घराब्याच्यांनी नातीं. आयज काळ आमच्या कुटुंबांनी आमच्या मदले संबंद अदीक आनी अदीक वयल्या वयर जियेलोले आमी पळयता. आदले परी आमचे कुटुंबीक संबंद थीर सांबाळूंक आमचे मदली उमेद उणी जायत वेता. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू म्हणटा, म्हणटोच तीं आनीक दोगां न्हय पूण एक. ह्या पासत देवान जोडलां तें मनशान दोशी करूं न्हय. जेजू असल्या उतरांनी आमचे मदें एकवट म्हत्वाचो म्हूण स्पश्ट करता. गो बायलेन मदें मनान काळजाचो पयलो सोमद घोट आसत जाल्यार फामिलींत सदांच एकवट थीर उरतलो. मनशा मदें जेन्ना आपलेपण, दुबाव, राग, क्रोध भितर सोदता तेन्ना देवान घडलोलो एकवट मनीस मोडूंक पावता. एकवटाच्या जिविता वरवीं आमचे घराबे थीर गोट उरतात, पूण दुस्मानकाय, वेगळोचार आनी दुबाव आमच्या घराब्याचेर निसंटोन करता. दर एका कुटुंबाच्या वांगड्यान आपल्या घराब्याचो एकवट सांबाळूंक, भार घेवचो आनी जें कितें आमकां दोशी करता तें निवारूंक वावरूंक गरज.